उदक आमकां कितलें गरजेचें, ताका लागून आयज हो एक आमगेलो वर्ल्ड वॉटर डे हो आमी आयज सेलेब्रेट करताय. सो आमी आयज हिंगा आमगे आयज आमी खंय नावेली आहाय, नावेली येयलो आहाय, नावेली मांडपा ब्रिजी कोळे. सो ही आमगेली एक्चुअली आमगेली रिवर सालाची ट्रिब्युटरी ही. सो पयले सुवातेर ही आमगेली ट्रिब्युटरी दावोलीसून चालू जाता. थिंग त्यो आमगे बरयल्यो जोरी आहाय. सो तितूंतल्यान उदक तें व्हांवन सारकें वचोन रिवर सालां वयतालें. सो आतां कितें जालो आहा, आतां ती आमगेली सारकी ही न्हंय सारकी पाड जालो आहा. पाड जाला कितकोन, फर्स्ट ऑफ ऑल आमगेले रेल्वेज तेमगेले ते सगले ते धुयताय, ते रेल्वे ते धोप बी धुयताय आनी तेंगे सगलो कचरो आहा तो तेम कितें केला सोमतो हे ट्रिब्युटरी सोडा. सो हे आतां पयलीं सद्याक आमगे एक हें आसलेलें लायक तेमी एक टँक बांदपाचें आनी तें टँकान तें कलेक्शन करून तें तेमी पयलें हें करपाचें आमगेले डिस्पोज करपाचें तेश कोन्नू तें कलेक्ट करपाचें आनी मागीर तें तेणी सेपरेट काळांनी आमगेलें सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट आहा तेका धाडपाचें, थिंग धाडपा जातालें. सो आतां सद्याक तें जायना. आतां सद्याक तें कितें करता सोमतें हितून धाडलें. सो म्हाका पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेच्या लागीं हेजेर तुमी कारवाय करची. आनी सेकेंड थिंग हे न्हंयेचेर आमी आमगेले एस टी बाव लोक सगळे आपणाचें पोट भरताय. आतां हितून घाण पळो आहा तेम त्रास जाताय. तेंगे वेजिटेबल सार जायना, तेंगे वेजिटेबल लोक सारके येयना. सो तेमकांय जायते त्रास जाताय. ती स्वता म्हणटाय आमगे काय बरी भाजी आतां आमकां भाजी बरोवपा मेळना कित्याक हें उदक सारकें ना. सो हें आतां उदकाचें सगळे कडेन एसको प्रॉब्लेम जालो आहा. खंयचे न्हंयतोच तुका हेंच प्रॉब्लेम आहा, सगळे पोल्युटेड जालो आहाय. सगळी साफ जाल्ली आसा आनी उदक सगळें पाड जाल्लें आसा. उदकाक कसलो वास माता ती सोसूं जायना. हितून सगळी गार्बेज हाडून उडयताय. हितून सगळी आनी कसली घाण ह्यो न्हंयक सोडलेली आसा. देखून ही शेत आमची भाव भयणां एस टी लोक रोयतालीं ती आतां पाड जाल्लीं आसात. ती कित्याक लागून रोयनाय, त्या उदकां पांय घालूंक जायना. त्या उदकां पांय घालीत जाल्यार आंग सगळें फुटोता, दुयेंस जाता आनी ती भाजी पासून रोयलोली कोण लोक खावपाकूच सोदना. दुयेंस जायत म्हूण लोक भिता ती भाजी घेवपाक. हे कारणां पासून ती शेतां पाड उरलीं आसा. देखून सरकारा लेगीत मागता आनी पंचायती कडेन मागता ही ताबडतोब ही न्हंय आमची आसा ती जात तितू बेगीन क्लियर करची. आनी जें कितें हिंगा गार्बेज हाडून उडयताय वो ते सिवेज सोटाय कितेंच सोटाय तें जात तितू बेगीन ताबडतोब बंद करची. आनी हे सगळ्या शेतकारांकूय आनी हे नावेलीकारांकूय हेजो फायदो जावचो. पावसा तेंपा ही सगळें उदक येवन सगळें भोंवन वता आनी हे सायडीसून ते सायडीसून क्रॉस करूं मेळना. इस्कुला भुरगीं वयताय तेंकां इस्कुला पासून वचों मेळना. सगळें पाड जाता हिंगा. शेतू बुडोता, रस्तो बुडोता, सगळीं कितें जाता तें हेजें आमकां सांगूं जावचें ना आमच्यांनी. आमगे ही न्हंय आहा ती आमी सांबाळून दवरपा जाय आनी वयल्यान आमगे नावेली पंचायतीन आमकां जाता तितलो सपोर्ट करूंक जाय ही न्हंय सांबाळून दवरपा. आनी वयल्यान आमगेले हे अधिकार आहाय आमगेले सरकारांनी आमी जाता तितू बेगीन तेम हेल्प करचो आनी जाता तितू ताबडतोब ही न्हंय क्लियर करची, क्लीन करची आनी शेतकारांकूय बरे भाशेन शेत रोवन खावपाकूय तेमी सपोर्ट करचो. रिवर साला ट्रिब्युटरी हो हितून आमी भुरगेपणां हेळ्याय न्हायल्याय उदक न्हायल्याय रोप दिला आनी गोरवां देखून उदक पितालीं सगळें. आतां हितून हात घालपा आनी चारां ना, रस्तो ना आनी कुसताय हात रोखडेच हितून घाली. तशें दुसरी खबर म्हणल्यार बांयो पडे सगळे सायडीन बांय आहाय त्यो बांयो पोल्युटेड जाल्या. हेका लागून लोकांक दुयेंस जाल्याय, जायतीं किडनी स्टोन हे ते जाल्याय. हे मातशें आमच्या गोंयच्या सरकारान मोतीन दवरचें हे रिवर साला लागून. हे रिवर ट्रिब्युटरी साल रिवर ट्रिब्युटरी तो असो हय तेका लागून हे मातशें आमच्या गोंयच्या सरकारान टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान मातशें मेजर इंट्रस्ट घेवची. तो कित कोता तो खूंय पावला तूं दुसरें बरोवन तें सांगपा ना. तूं यो स्पेशली आनी कोणा मनशांक घे बाराबोर गांवच्या एक्सपिरियन्स पीपल आनी मागीर तूं उलय. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.